Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान केलें. दुसऱ्या वर्सा पयल्या म्हयन्याचे पयलेर माटवाची उबारणी जाली. मोइजेसान माटो उबारलो. मेडींक नेमां मारलीं, मेडी नेमल्यो, पाटयो जाग्यार घाल्यो, खांबे उबे केले. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान माटवाचेर वयल्यान तोंबू ताणलो आनी तोंबू एका आवरणान पांगुरलो. मागीर ताणें साक्षे पाटयो घेतल्यो आनी आर्क पेटेंत दवरल्यो आनी आर्क पेटेक दांडे लावन तिचे वयर काकलुतीचें शिंवासन दवरलें. ताणें आर्क पेट हाडून माटवांत दवरली आनी तिचे मुखार एक पड्डो ओडलो आनी हे भाशेन साक्षे पाटयांची आर्क पेट धांपली. हें सगोट सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलोलें तशें जालें. कुपान जमातीचो तोंबू धांपलो आनी सर्वेस्पराचे मोहिमेन माटो भरोन आयलो. मोइजेसाक जमातीच्या तोंबूंत भितर सरूंक जायनासलें, कित्याक खूब ताचेर रावतालें आनी माटो सर्वेस्पराचे मोहिमेन भरलोलो. सगळ्या तांच्या पयणांत तें खूब माटवा वयलें चडून वयर सरतालें तेन्ना इस्रायेलाच्यो पुद्दवो फुडें चलूंक लागताल्यो. खूब वयर चडोनासलें जाल्यार तीं थांबतालीं आनी तें वयर चडून वचोसर वाटेक लागोनासलीं. दिसाचें सर्वेस्पराचें खूब माटवा वयर रावतालें आनी रातचो इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार तें कुपांत उजो झगझगतालो आनी सगळ्या तांच्या पयणांत सदां तशेंच घडटालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात, तीं खरेंच भागी. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनीक खंयसरी 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबरार पांय दवरूनच हांव ओदीक भागी. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार.
तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सोर्वेस्परा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकाचे उरपोंजीक म्हळें, दुसरी सोर्गींचे राज दोर्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्साची मासली धरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकाराना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटोले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, वय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सोर्गींच्या राज्याचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतोच जेजू थंयसरलो भायर सोरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ काळाचे संपादनेक तशेंच जातोलें. देवदूत भायर सोरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नश्ट्यांक कुशीन काडटले. मातेव 13:40-9. जायते पावटी हांव हो म्हाकाच विचार करतां. दर दिसा हांव मिसाक वेतां, घरांत तेर्स देवाचें उतर वाचतां, सोयेक मेळटा तेन्ना बऱ्यो कोरण्यो आदारतां. हें सगळें म्हाका देवाच्या राज्यांत वांटो दितलें काय? असोक्तायेक लागून जायते पावटी हांव वायटूय आदारतां. हें म्हाका खास्त भोगूंक पावयतलें काय? ऑस्कर विल्ड अशें म्हणटा, दर भाग्यवंताक ताचें आदलें जिवीत आसा जाल्यार दर पातक्याक एक नवो फुडार रावता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानांतले वापारींत बऱ्यो आनी वायट मासल्यो कुशीन काडटात, तशेंच काळाचे संपादनेक जातोलें. आनी फकत देवूच आमकां सोर्गींच्या राज्यांत ओ यमकोंडांत उडयतलो. कोणूच ह्या संवसारांत बरो ओ पातकी म्हूण ना. तशेंच सगळ्यांक आमकां बरी ओ वायट जावपाची तांक आसा. खुर्सार मारलोल्या उजव्या वाटेच्या चोरान आपलें पातोक वळखून घेतलें आनी जेजून ताका त्याच वेळार सोर्गींचो वैकुंठ भासायलो. पवित्र सभेच्या इतिहासांत जीं पातकी म्हूण लेखतालीं तीं आज सांत म्हूण पोरजोळटात. आमकांय दर एकल्याक सोर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक संद्यो आसात. सोर भोंवती देवाच्या उतराच्या उजवाडान काळजांतल्यो बऱ्यो आनी दयाळ्यो कोरण्यो आदारूंक गरज. हांवूच बरो असल्या गर्वान आनी व्हडपणान चलतल्यांक यमकोंड रावता जाल्यार दयाळ आनी ल्हानवीक जावन हेरांकूय देवाचे वाटेर हाडटल्यांक सोर्गींचें राज लागींच आसा. दयाळ बापा, दर दिसा एक तरी दयाळी कोरणी आदारून सोर्गींच्या राज्यांत प्रवेश करूंक आमकां सगळ्यांक तुजी कृपा लाभय. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.